देव आमच्या काळजांत रावोंक आशा येता, ताका सगळें साध्य आसा. पूण देवाक घेवची तुजी कॅपॅसिटी म्हजी कॅपॅसिटी कितली. देव म्हजे थंय आसा आनी हांव ताच्या बोवारी आसा. ह्या मिस्तेराचो परिणाम प्रभाव आमचे वयर कशें आसा जाय एक संगत हांव सांगूंक आशा येता. 4 ते 8 ओळ आमकां सांगता 15 कॅरेक्टरिस्टिक्स आसात देवाची. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां क्रिस्तवांक वो सांतिसिमा त्रिंदासीचो दाबाचो प्रमुख म्हणयेत आनी मूळ म्हणयेत आनी हर एक आमची मागणी ह्याच सांतिसिमा त्रिंदादीच्या मिस्तेरा मुखांतर आमी सुरू करता. सांतिसिमा त्रिंदादीच्या नांवान आमी सुरू करता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आमची मागणी जावंक पुरो, मीस जावंक पुरो, हर एक कार्यानी मागण्या विधी जावंक पुरो आमी सुरू करता. ह्या विशयांत आमकां समजूंक कश्ट देव एकलो आनी तेग जण कशें गे एका देवाताय म्हणून. त्या देखून थोडे दाखले थोडी आमच्या संवसाराची आमकां दिसच्या दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंची थोडे दाखले हांव तुमकां दिवंक आशेता. सेंट सिरील अशें म्हणटा, सूर्य पळया तुमी, थंयसर सुर्याची किरणां आसात, ताची दाव आसा, दग म्हणटा आमी, आनी ताचो उजवाड आसा. तिनी वेगवेगळी रुपां आसात पूण सूर्य एकच. आनी हांव आनी तूं त्या सुर्याच्या उजवाडाक येता आसतना तुका उजवाडी मेळटा, दावी मेळटा आनी तुका सकती मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जशें थंय सुर्या थंय रुपां वेगळीं आसात पूण सूर्य एकच, तशें आमचो देव एकच. ताचे ते तेग जण तांच्या कामा वरवीं आमी तांकां वळखता. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता थंयसर देव रचणार, देव रचता आनी तो आमकां ताच्या सक्तेन भरता. ताच्यात सारक्याची मनशाक ताणें रचला आनी सगळो संवसार त्याच ताच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें रचला. आनी त्या देखून त्याच जेजू थंय त्याच जेजू खातीर सगळो संवसार रचला म्हणून सांत पावल आमकां सांगता. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, उदक थंयसर पळया तुमी. उदक काण्ण ते फ्रिजान दवरल्यार कितें जाता? आयस जाता, रूप वेगळें जाता. आनी तेंच तुमी रान्नीर दवरून उजो घाल्यार आवी जाता न्ही गे. थंयसर रूप वेगळें जाता पूण तें उदक तेंच. आनी ह्या उदकाचो प्रभाव पळया कसो आसा. तें उदक तुवें ग्लासान घाल्यार कितलें भरता, त्या ग्लासाची कॅपॅसिटी कितली आसा तितलीच. तेन्ना तेका टँकींत घाल्यार टँकीची कॅपॅसिटी कितली आसा तितली. तेंच त्या व्हडच्या न्हंयत ताची कॅपॅसिटी वाडता आनी दर्यांत ताची कॅपॅसिटी आजून वाडता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, देव तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें. देव आमच्या काळजांत रावोंक आशा येता, ताका सगळें साध्य आसा. पूण देवाक घेवची तुजी कॅपॅसिटी म्हजी कॅपॅसिटी कितली, आमी कितली तयारी करता. देवाक आरंभ आनी अंत ना, तो अगाध आमकां समजूंक जायना. पूण देवाक आमकां समजूंक जाता आनी देवाक आमकां सगळेंच घेवंक जाता. त्या देखून त्रिंदादीची एलिझाबेथ कार्मेलीत सांत ती त्या देखून म्हणटा तिका इनड्वेलिंग एपोजल ऑफ इनड्वेलिंग ट्रिनिटी म्हणून आपयतात. कित्याक म्हळ्यार आंतरीक तरान रावच्या देवाची ती एक अपोजल. तिणें देव आमचे मदें आसा म्हणून परगटलें, त्या देखून तिका एक अपोजल म्हूण नांव दिलां. आनी ती म्हणटा देव म्हजे थंय आसा
आनी हांव ताच्या बोवारी आसा, कित्याक देव म्हजे थंय आसा, भितर आसा, आनी देव भायल्यान आसा आनी हांव देवा भितर आसा. त्या देखून म्हाका आनी देवाक वेगळें करूंक जायना आमकां कोणाकी, कित्याक देव म्हज्या भोंवतणी आसा आनी सगळ्यान आसा, आनी तशें हांव ताच्या भितर आसा आनी देव म्हजे भितर येवन रावोंक कशें येता. त्या देखून देव म्हजे भितर आसा, हांव ताच्या बोवारी आसा. ह्या संवसारांत त्या देखून देव म्हजे भितर रावता देखून आमी वस्तूंनी जावंक पुरो, हेर संगतींनी, हेर मनशां थंय सोदच्या बदलाक म्हजे थंय तो वाड जाय आनी म्हजे थंय चड आनी चड बरो जाय आनी हांवें देवाचें रूप जाय ह्या संवसाराक म्हणून जियोवच्या मनशां थंय देव चड आनी चड येता आनी ताका वर्तो करता. एक दाखलो जावन आसा मोरी. आपणाकच खाली करन मोरयेन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो देखून तिणें आपलें काळीज सगळेंच देवाक उगाडलें देखून गर्भांत येवच्या पयलें देव तिच्या काळजांत आयलो म्हणून बरयणार सांगतात. आनी अशें तिणें आपणाचें काळीज रचणाराक उगाडलें देखून सर्गीचो देव दुसरो जण त्रिंदा दिसो मनीस जालो आनी देवाचो शब्द आमचे मदें जियेलो. त्या देखून जू हांव ताच्या वांजेलांत पयल्या 6व्या स्वरांत आमकां सांगता, आदी मागातावणू देवाचें उतर आसलें, देवाचो शब्द आसुल्लो, तो शब्द देव जावन आसुल्लो म्हणून, आनी तोच शब्द मरयेच्या उदारी मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी आमचे मदें जियेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मिस्तेराचो परिणाम प्रभाव आमचे वयर कशें आसा जाय. एक संगत हांव सांगूंक अशें येता, थंयसर तेग जण आसल्यार तो एक देव कशें जाता ताका म्हणटात सेल्फ एम्प्टींग एटिट्यूड ऑफ गॉड म्हणून, केनोसीस म्हणून. केनोसीस म्हळ्यार आपणाकच खाली करचें. आनी त्रिंदा दिताय हें घडता. बाप पुता खातीर आनी पवित्रोत्म पुता खातीर संपूर्ण खाली करन पुता थंय एक जाताना वेगळें करूंक जायना. आनी तशेंच आमी बापाक उलो मारतना पूत आनी पवित्रोत्म संपूर्ण तरान आपणाकच खाली करतात आनी बापा थंय एक जातात. आनी आमी पवित्रात्म्याक उलो मारतना बाप आनी पूत संपूर्ण आपणाकच खाली करतात आनी पवित्रात्मा थंय एक जातात. त्या देखून ते एक जण आसल्यार, 3 रुपां आसल्यार देव एकच, वेगळें करूंक जायना. आनी त्या देखून आमी वांजेलांत आयकता बाप आनी हांव एकच, आनी हांव बापा तोंड कितें आयकता तेंच तुमकां सांगता आनी हांव तुमकां पाराकलीत धाडटलो म्हणून थंयसर आमी आयकलें. आनी थंयसर तो सांगता तो म्हजे ताचेच सक्ती कितेंच उलोवचो ना, म्हजे तावन तो घेतेलो म्हणून आमी जुवांच्या वांजेलांत आयकता. आनी त्या देखून बाप पूत आनी पवित्रोत्म आपणाचेंच कितें करिनासतना एकामेकाक संपूर्ण तरान आयकून शॅरिंग म्हणटा संपूर्ण तरान आपणाकच दिवन हेरा पासत जियेतात. आनी आमची कुटुंबां, आमचे समुदाय ह्याच त्रिंदादीचें एक रूप जावन आसा. त्या देखून आमी मुन्यांच्या बुकांत अध्याय 6 वाक्य 19 थंयसर एक देवाक राग येता. 7 संगती आसात राग येवच्यो. 17 तावन 19 म्हणसर हांव लास्टाची एकच सांगता. बाबावा मदें कोण दुस्मान लायता ताचो देव द्वेश करता, कित्याक देव एक जावन आसा, एकवट जावन आसा. आनी त्या देखून जेजून म्हणचें जावन आसा, खंय 2 या 3 म्हजे नांवे सांगाता येतात आनी मागतात थंयसर हांव आसा, कित्याक देव एकवटान जियेता, देव सांगाता जियेता आनी ताका सांगाता जियोवचें मस्त पसंद. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आमी हो एटिट्यूड, सेल्फ एम्प्टींग एटिट्यूड, केनोसीस म्हणटा आपणाकच खाली करचें. जर एका न्हवऱ्यान आपणाच्या स्त्रिये खातीर आनी भुरग्यां खातीर आपणाकच खाली केलें तर खंडीत जावन त्या कुटुंबांत एकवट मात्र न्ही, माया मोगो, दादोसपण, संतोश सगळें वाडटलें. कित्याक सांगता हांवें पळयलां मस्त पटी थोडे पटी एक दादलो
भायर काम करता होय कुटुंबा खातीर गळता होय पूण घरा येतना आपणाक खाली करूंक तयार ना. पूण आतां लोक शिकला, इल्लेशें शिकला. ल्हान ल्हान कुटुंबां, घोव बायलां भुरगीं, एकच भुरगें थोडे पटी. त्या देखून आतां कितें करता, आतां बायलेचे वस्तू रिवूंक बळटा, रांदूंकी रांदता. कितें म्हळ्यार बायली काम करता न्ही, दोगांय सांगाता काम करतात, एकामेका पासत वावुरतात, एकामेका पासत आनी कुटुंबा पासत. अशें वावुरतना थंयसर बरेंपण जाता. तर खंयच्या घरांत वावुरना, एक दीस बायल पिड्यान पडल्यार या न्हवरो पिड्यान पडल्यार कळटा, हांवें करीचें, त्या देखून हांवें बरें सांबाळीचें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक खाली करन एकामेकाक बऱ्या तरान सांबाळल्यार तो त्रिंददीचो एकवट आमचे थंय वस्ती जाता आनी आमच्या एकवटांत देवाच्या त्रिंददीचो एकवट आमी परगटता आनी आमी साक्षी जाता. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आमी त्या त्रिंददीचो मोग आसो आनी एकवटाचे साक्षी जाय तर आमी आमकांच खाली करी जाय. आनी दुसरें, देव मोग जावन आसा. मोग सोंसणीक, दयाळ, मायपाशी, एकामेका थंय मोसर करिना, वायटांत संतोश पावना, बागार बऱ्यान संतोश पावता. म्हणून कोरींतकारांक बरयल्लो आवसवर 13 पयलो बूक, आवसवर 13 4 ते 8 ओळ आमकां सांगता 15 कॅरेक्टरिस्टिक्स आसात देवाची. त्या देखून ती कॅरेक्टरिस्टिक्स आमची जाली जाल्यार आमचें जिवीत मोगाचें जाता, सोंसणीक जाता, सोडदोडीचें जाता आनी कुटुंबांत एकवट हाडूंक ही शेगुणां आमकां उपकारतात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव सदांच आमचे थंय जिवंक आशेता आनी आमकां सोमेस्तांक तो एकठांवंक आशेता. त्या देखून जुवांच्या वांदीलांत जेजू म्हणटा, आनीकी मस्त शेळयो आसात ह्या म्हज्या पंगडाच्या भायर, त्यो ह्या हिंडांत नात, तांकांय हांवें ह्या हिंडाक हाडी जाय आनी तुमी जावन आसात ताका हातेरां. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता, वसा आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तुमी पवित्र स्नान दिया आनी उगडास दवरा, हांव तुमचे सांगाता आसा. तर आमी क्रिस्ताच्या त्या एकवटाक, ह्या पवित्र त्रिंददीच्या त्या एकवटाक साक्ष जावन बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे जियेना तर हेरांक आकर्शीत करूंक जायना. आमी हेरांक आकर्शीत करिना तर तांकां आमचें उतर आयकूंक मोन ना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत पयल्यान पयलें आमी एकवटीत जिणे जियेवन संतोश भरीत जिणे जियेतना खंडीत जावन थंयसर दुसऱ्यांक आमच्या जिविताचेर आकर्शण येता, पळोवंक आशेतात, समजोवंक आशेतात आनी अशें आमी पयस वचों जें म्हणना, आमच्याच भोंवारी आसच्या लोकांतय क्रिस्ताचो शुभ संदेश, मोगाचो, एकवटाचो आमी परगटूंक जाता. आमेन.